नमस्कार. हेडोनच्या या आयच्या कार्यावळीत तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. आज आमचे बरोबर असतात गोयचे विरोधी पक्ष फुडारी मनोहर पर्रीकार आणि फाटले 15 दीस ते गोंयभर जनसंपर्क अभियानाच्या निमतान भोंवल्यात आणि ह्या सगळ्या गजालींचे उलोवपाक ते आमचे बरोबर असतात. सर, स्वागत तुमचे. 15 दीस भोंवले, कसो अनुभव? एकदम बरो. म्हणजे म्हाका दिसता अनुभवांच्यान अनेक गजाली ज्यो कितें म्हज्यो चुकताल्यो हांव रिफायन करीत आसता त्यो आनीक रिफायन जातल्यो. किती चुकताले आणि किती रिफायन जालें? नाही, लोकां भितर भोवतकूच ह्युमिलिटीचें लेवल वाडटा अशें म्हजें मत आसा. यू बिकम मोर एसेसिबल, मोर अंडरस्टँडींग विथ द पीपल. लोकांचे अडचणी समजले की जो कोण विचार करूंक शकता ताका ताचे चड जबाबदारीची जाणीव चड जाता आनी त्यामुळे आय फील मोर हंबल आफ्टर मिटींग पीपल. किती रिस्पॉन्स मेळ्ळो, प्रतिक्रिया किती मेळ्ळ्यो? उत्कृष्ट रिस्पॉन्स आहा. म्हणजे सर्वसामान्य मनीस जो गोंयकार नॉर्मली पट करून इमोशन्स आपली एक दाखयना, पण म्हाका व्हर्च्युअली 70 to 80% पीपल ग्रीट मी विथ अ ब्रॉड स्मायल ऑन देअर फेस अँड वेविंग हँड्स और मीटिंग मी बाय शेकिंग हँड. रश जाता अशें हँडशेक करता आसतना. सो दॅट शोज अ व्हेरी गुड. हाव आर यू इंटरप्रिटिंग इट? I am interpreting it as basically a desire for a change. I think प्रत्येक मनीस जो गोंयकार आसा ताका एक फिलींग आसा की गोंय हें चुकीच्या डायरेक्शनान चल्लां. तें कित्या खातीर चल्लां हाजें इंटरप्रिटेशन प्रत्येकाचें वेगळें आसत. करप्शन आसत, कोणाक रिजनल प्लॅन दिसता, कोणाक गार्बेजचो प्रश्न दिसता, कोणाक इन्फ्लेशन दिसता आसत, पण दिशा बरोबर ना राज्याची हाजें फिलींग. कोणाक एनवायरमेंट दिसता आसत, पण हाजें फिलींग प्रत्येकाक आसा आनी प्रत्येकाक त्या मागीर दिसता की कितें तरी वेगळें करून पळोवंक जाय अशें एक फिलींग आसा. सगळ्यात प्रभावी अशी मेळिल्ली प्रतिक्रिया कितें? एक प्रसंग सांगपाक शकता? प्रसंग अनेक सांगपाक येतले, पण प्रभावी म्हणजे म्हाका जी दिसता ती एका हांव गाडयेन बसलेलो फाटल्या आनी एक बायल मनीस आशिल्ली. शी हॅड अ वर्च्युअली ब्लँक फेस. म्हणजे रथ गेलो, कारण हांव रथार बसून नासलो. जर गॅप आसत जाल्यार मातशें मदीं मदीं केन्ना गाडयेन बसप जाता. आनी त्या मागीर ती शी वॉज वॉचिंग पीपल. देर वॉज नो रिएक्शन. आनी ज्या क्षणाक एका पर्टिक्युलर फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड वेन आय केम इन टू फोकस तिच्या दोळ्या समोर, त्या वेळार तिच्या चेहऱ्याचेर जे हास्य आयलें, इट वॉज म्हणजे पट करून म्हाज्या फाटल्यान बसलेले म्हणल्यार सारकी ट्यूबलायट पेटलेले भशेन आयलें मरे. पाक करून पेट्टा पळय तशें सडनली देर वॉज अ ब्रॉड स्मायल. सो दॅट वॉज द चेंज वीच आय सॉ इन अ फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड. म्हाका दिसता दॅट कमी जास्त प्रमाण तें सगळे कडेन येतालें. पण हो एक अनुभव आयलो. दुसरे ल्हान भुरगीं, म्हणजे 2 वर्सांची 3 वर्सांची सुद्दां भुरगीं स्वताहून हात दिवपाक येवप, हो दुसरो अनुभव. तिसरो अनुभव म्हणजे क्रावडान घुसलो जाल्यार सादारणपणे प्रत्येक जाण येवन मेळपाक सोदता, हात दिवपाक सोदता आनी आपली स्वताची तशी डिफिकल्टी काय सांगिना विचारल्या शिवाय केन्नाय. पण एवरीवन ट्रायज टू एसोसिएट. दॅट इज सदांच म्हणटा, कारण तुम्ही प्रसंग सांगले म्हणून म्हणटा की मनोहर पर्रीकाराक दादल्या परस बायलांचो रिस्पॉन्स चड मेळटा. यू आर नॉट अ रोमॅन्टिक इन दॅट सेन्स, बट वेन यू गो इन टू द क्राउड यू अपील देम मोर. नाही, एक कारण हांव स्पश्ट सांगतलो. ऑल रिलेशन्स डोंट हॅव टू बी रोमॅन्टिक. देर आर रिलेशन्स वीच आर मोर स्ट्रॉंगर देन द रोमॅन्टिक आस्पेक्ट ऑफ इट. देर रिलेशन्स ऑफ ब्रदर, देर इज रिलेशन ऑफ फादर, देर इज रिलेशन ऑफ ही रिलेशनां जी आसता भावाची किंवा हें रिलेशन. आनी मुख्य म्हणजे राज्यकर्तो जेन्ना आसता तेन्ना म्हाका एक अशें फिलींग येता की बायल मनशेक गोंयान म्हज्या राज्यान सेक्युअर फील जातालें 51 म्हयन्याच्या. शी वॉज मोर कम्फर्टेबल अबावट हर फॅमिली. एक कम्फर्ट लेवल म्हणून आसता. इफ यू आस्क मी एक्झॅक्टली द पिन पॉयंटेड हाव इट हॅपन्स, ना, तिका दिसतालें की हो फॅमिलीची आपल्या चड काळजी करतालो. सुरक्षता आसत, फायनान्शियल आस्पेक्ट आसत, कितेंय प्रॉब्लेम आयले जाल्यार हेल्प करपाक आसत. एक मैं हूं ना जो कॉन्सेप्ट आहा पळय की आय एम देर. यू आर द शाहरुख खान ऑफ गोवन पॉलिटिक्स. नॉट एक्झॅक्टली. भिवू नको, मी तुझ्या पाठीशी आहे, हें जें स्वामी समर्थान म्हणलां ते ताजो सादारणसो एक थोडोसो झळक ही तांकां म्हज्या हातून दिसता आसत
की कितें आसलेलें एप्रोच जावपाक ह्या मनशाक मेळून ही वील लिसन एंड वर्क आउट अ सोल्युशन. पॉलिटिकली अशी गजाल जाल्यात की ही सगळी यात्रा चल्ल्या, तुम्ही यू आर गोईंग व्हेरी एग्रेसिवली. बाकीच्या कॅम्पा भितर भरपूर सामसूम आसा, अजून प्रचाराक सुरवात सुद्धा जाल्ली ना. अशें हातूंत भितर भरपूर वावडी येतात. वावडी इतली येतात की दिगंबर कामत आनी मनोहर पर्रीकाराचें सेटिंग जालां आनी मडगांवां भितर मनोहर पर्रीकार दिगंबर जिखचो म्हणून आनी पणजे भितर दिगंबर पर्रीकार जिखचो म्हणून एकामेका खातीर वीक कॅन्डिडेट सोदता म्हणून. मडगांवा कॅन्डिडेट म्हणजे कोणें सांगचो न्ही म्हाका आनी कोण म्हणजे आमी जे प्रयत्न करता कॅन्डिडेट ताचे पेक्षा जाय त्या लोकांनी नांवां दिवची. कितें जाता जाणा तूं, जेन्ना एखादो मनीस पदार आसता, दिगंबर कामत पदार आहा, मुख्यमंत्री आहा, तेन्ना ताज्या विरुद्ध उबो रावपाक सोदणारे मनीस तशे ऑब्वियसली कमी आसतले आनी हाजेर हांव हें करना. पण हांव इतलेंच सांगता की दिगंबर कामतीक हरोवपाक जें कितें करूंक जाय तें हांव करतलों आनी आय एम नॉट वरीड इफ ही ट्रायज दॅट इन पणजी फॉर मी. आनी हे सगळी वावड्यो जरी आसल्यो ताजें कारण अशें आहा की पणजे तांकां कॅन्डिडेट मेळना योग्य. कळ्ळें का? आमचे कडेन कॅडर सोडून बाकीची नांवां जीं आसा, सर्वसामान्य मनशा भितरलो जर तूं काडटलो, म्हणजे सर्वसामान्य म्हणजे कॉमन मनीस अशेंच हांव म्हणना, सोसायटींतलो मनीस काडटलो जाल्यार ही डजंट वॉन्ट टू टेक ऑन चीफ मिनिस्टर. सो तुका कॅडर मदलोच जाय पडटलो ऑब्वियसली. आतां काँग्रेसी कडेन पणजे कॅडरूय ना, तो गजाल वेगळी. पण मडगांवान आमचे कडेन कॅडर आहा, त्यामुळे आमी कॅडरांतलो कोणतरी तुम्ही बरो म्हणटात व्यक्ती की तुम्ही काडटले. मडगांवां वीक कॅन्डिडेट बी घालची ना आनी तुमच्या आनी दिगंबराचेर कांय सेटिंग जाल्लें ना. आसणें शक्यच ना. आसणें शक्यच ना, कारण जो मनीस पळय दोगो दिवन वता त्या मनशा बद्दल कसल्या एक म्हणजे हांव पयली गजाल सांगता, म्हजे Are you पार्टीचो still bitter about it? Are you No, still I'm not Because bitter about people it. say that तुम्ही तुमचे संबंध खूप सुधारल्यात. तो बिटरनेस गेला. ना ना ना, बिटरनेस म्हजी केन्नाच नाशिल्ली. बिटरनेस म्हजी कित्याक आसूंक जाय? ताणें म्हाका वैयक्तीक दोगो दिवन ना. इनफॅक्ट इवन टुडे पर्सनली प्रॉबेबली डजंट क्रिटिसायज मी. पर्सनली डायरेक्ट नाव घेवन केन्ना हांव तें नाव घेवन दादा क्रिटिसायज करता. सो इट इज नॉट अ पर्सनल ब्रेकअप ऑफ द रिलेशन. पॉलिटिकल येस, आय डू नॉट टेक इट लायटली इफ अ पर्सन बिट्रेज इन पॉलिटिक्स. म्हणजे हांव नांवां घेना, पण इतलेंच सांगता की कांय जाणांनी म्हाका सांगलां ना आमकां वचचें पडटलें, आमी वता अशें सांगून गेल्ले लोक आहा. हांगा न सांगता गेल्लो मनीस आहा तो आनी रॉंग टायमार गेल्लो. इफ यू हॅड अ डिफरन्स विथ पार्टी यू कुड हॅव. युअर रिलेशन्स हॅव इम्प्रूव्ड न्ही फाटली 7 वर्सां. नाही नाही, संबंध इम्प्रूव जावपाचो प्रश्न येना. तो चीफ मिनिस्टर आशिल्लो, हांव ओपोजिशन लिडर आशिल्लो. देर आर इश्यूज वेर ओपोजिशन लिडर हॅज टू consult chief minister or chief minister has to consult opposition leader. So my relation with him is totally based on this chief minister and opposition leader here. Tomorrow if he is not chief minister, I am chief minister and he is no one, there will be no relation. There is no question of a relation. Relation is only totally political as required relations. यू आर नॉट वरीड अबाउट काँग्रेस एक स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट पणजे घालतलो आनी तुमकां घालूं न्ही तयार करतलो म्हणून. घालूं न्ही, म्हाका कांयच थ्रेट जायना. I am not worried. Ultimately, you have to depend on people and not on the candidate. If I am confident of the people of Panaji, I don't have to worry about candidate. कारण एक कशी टिका जाता की पणजी जिखतलो जाल्यार पर्रीकाराक बाबुशाची गरज आसा म्हणून. हांव एक तुका सांगता, प्लॅटफॉर्माचेर जाहीर पब्लीक बाबूश जेन्ना उबो रावल्लो तेन्ना हांवें सांगलेलें की प्रत्येक मनशाक उबो रावपाचो अधिकार आसा. आयजूय ताका तो अधिकार आसा. तो अधिकार कितें हांव काडून घेवंक शकता? हांव काडून घेवंक शकना. इफ ही फिल्स ही शूड कॉन्टेस्ट, ही वील कॉन्टेस्ट. प्रॉब्लेम कितें आसा, दुसऱ्या मनशाचें कम्फर्ट लेवल वयर सकयल वता ताजेर म्हजें ठरना. पणजे तुमकां जिखतलो जाल्यार बाबुशाची मदत जाय पडटा आयचे गरज ना, आवश्यक ना. म्हाका कोणाची मदत आवश्यक ना. म्हाका लोकांची मदत आनी पार्टीची मदत ही मोर दॅन सफिशियंट. आफ्टर सीसीपी इलेक्शन सगळे जाण म्हणटात की तुम्ही आणि बाबूश खंय तरी एका कन्सेन्ससाचे पावल्यात की तो पणजी येवचो ना CCP आनी तुम्ही खंय तरी ताकाय प्रोटेक्ट करतले. CCP इलेक्शन तुवें एनालायज केलें. इफ यू एनालायज द पणजी पार्ट ऑफ इट, आय एम मेंटेनिंग माय लीड इन स्पायट ऑफ बाबुशान जे धाडाय केले. आनी हांव स्वता उबो नाशिल्लो, म्हणजे पर्सनली आय वॉज नॉट इन कॉन्टेस्ट. त्यामुळे थोडी मतां ही इंडिविज्युअल कॅन्डिडेटाक घालूंक शकता. म्हणजे आमची मतां आमच्या कॅन्डिडेटाक इतलींच, पण थोडी मतां म्हाका जी पडटाली, मे बी 500, मे बी 1000 could shift to another candidate on his personal relation. इतलें आसून म्हजी लीड जी आसा पळय 1400 काय 1500 मतांची पणजेन, ती तशाक तशी आहा इंटॅक्ट. यू एड अप द वोट्स ऑफ माय पॅनल अँड हीज पॅनल.
प्रॉबेबली ही रियलायज इट आफ्टर 3 months. नाजाल्यार तो पयल्या दिसांनी घोशणा केल्ली चलो पणजी म्हणून 3 म्हयन्यान ताणें आंग काडपाक सुरवात केल्या की हू लायक्स डिफीट. म्हाका एक गजाल सांगात, तेन्ना आमी हें म्हणटात तेन्ना सांताक्रूज सारके कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर किंवा ताळीगांव सारक्या कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर बीजेपीची स्ट्रॅटजी कितें आसतली? Santa Cruz constituency, I don't know whether Babush is contesting. If he is contesting, it will be triangular contest, and we are definitely trying for a victory. As far as Taligaon constituency is concerned, I think it is going to be 1-to-1 straight fight. So we are trying to field a candidate who can take him head on. सांताक्रूज कितें की कॅडरांतलोच मनीस आसतलो काय भायल्यान मनीस ना, हाडपाक शकता? सांता क्रूज संदर्भात इतलो फायनल डिसिजन आमी डिस्कशन जावन ना आमचें. ह्या 1-2 दिसां भितर निर्णय जातलो. अशें म्हणटात की अलायन्स जर जाली MGP बरोबर, देन BJP MGP बिकम्स अ व्हेरी फॉर्मिडेबल फोर्स. तुमकां कितें दिसता, विथ MGP कितें आनी विदाउट MGP कितें? नाही, फॉर्मिडेबल फोर्स ऑलवेज जाता न्ही. 1+1 मे नॉट बी 2, बट इट कॅन बी 1.5, इट कॅन बी 1.8. सो ऑब्वियसली इट वील एड अप. त्यामुळे अलायन्स जावप हो एक फायद्याचो. फक्त प्रश्न कितें आसता, सीट कोण कितले सोडटलो हाजेर शेवटी अलायन्साचें जावप काय न जावप हें अवलंबून आसता, आनी ताजेरूच थोडेशे फायनल डिसिजन घेवपाची आवश्यकता आहा. विथ MGP कितें आनी विदाउट MGP चित्र कितें दिसता? विथ MGP म्हाका एक स्वताक अशें फिलींग येता की लोकां भितर एक थोडेशे सायकोलॉजिकल पॉझिटिव्ह पॉयंट डेवलप जातले. पण अलायन्स जावं ना अशें हांव एस्यूम करिना, त्यामुळे ताजेर व्हडलोसो हांव सांगिना. पण थियरेटिकली पीपल आर फॉर चेंज इतलें म्हाका जाणवता. त्यामुळे ताजो फायदो भारतीय जनता पक्षाक BJP जातलो. स्वबळाचेर सत्तेर येवपाक शकता? सद्याचें वातावरण पळयत जाल्यार पॉसिबिलिटी आसा. आय एम नॉट ओवर कॉन्फिडंट, नीदर आय एम प्रेडिक्टींग अ विक्ट्री, बट पॉसिबिलिटी एक्झिस्ट. डिपेंड्स ऑन हाऊ द मुवमेंट, म्हणजे हाऊ अवर वर्कर टेक्स इट फ्रॉम टुडे टू इलेक्शन. इफ दे आर अलर्ट, इफ दे आर कीप द सेम मोमेंटम ऑन, आनी तांच्यांनी ओवर कॉन्फिडन्स न जाता फायट केलें जाल्यार स्वबळाचेर सुद्दां येवंक शकता. तातूंत भितर प्रश्न उरता आतां तुमच्या कॅन्डिडेट्सांचो. सगळे जाण म्हणटात की काँग्रेसी कडेन अशी हेवीवेट्स आसात जे स्वताचे हाजेर निवडून येतले, सिंबल आसूं नासूं. अशी BJP कडेन कॅन्डिडेट नात. एका मनोहर पर्रीकाराक गोंयभर भोंवची पडटा. स्वताच्या वजनाचेर येतले पळय ते स्वताच्या वजनाचेर पार्टीक घेवन बुडूंकूय शकतात. लोकां भितर जे मुवमेंट आसा ताजे वयल्यान तुका जाणीव जाल्या आसतली. विश्वजीत राणे इतलो उलयतालो, आतां ही स्टकअप इन वाळपय. म्हणजे हेवी वेट्स आर स्टकअप इन देअर कॉन्स्टिट्युएन्सीज ऑलरेडी. चर्चिल इज स्टकअप इन नावेली. दिगंबर कामत इज एक्सटेन्सिवली कॅम्पेनिंग इन मडगांव. कॉर्नर टू कॉर्नर मिटींग घेता. चीफ मिनिस्टराक कॉर्नर टू कॉर्नर. हांव चीफ मिनिस्टर आसतना हांवें एकूय मिटींग घेवन नासली. आय ओनली एड्रेस अँड मूड फॉर लास्ट 2-3 days. तुवें पळयलां. सो वेन चीफ मिनिस्टर इज मुवींग कॉर्नर टू कॉर्नर, द हेवी वेट, the weight is possibly taking the ship down and might take the ship down.